कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतांश सिंहासनाधीश्वर योगीराज श्रीमंत श्री 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 शिवछत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। नमः पार्वती पते। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर संभाजी महाराज की जय। जो उदय भेंब्रे आसा जाणी जी टिप्पणी केल्ली जी एक समाजामध्ये तेढ निर्माण करपाचो, देश निर्माण करपाचो, क्लेश निर्माण करपाचो एक वृत्तीक मानसीक तेजी वृत्ती अशी आसा, मानसीक वृत्ती अशी आसा की सगळ्यांक एक झगडी लावन घालपाची की एक महाराजा बद्दल जो जेन्ना उलयता जाची एक हे ना की जो तेज्या नाकटा पर्यंत तो पोचपाक शकना तरी पूण तो त्या महाराजाचे उलयता इतलो मोठो महाराज सगळ्या महाराजा एक आमी मागनाय त्या महाराजान जे काम केला समाजा खातीर सगळ्यां खातीर काम केला काम करता आसतना महाराजा जेन्ना जो 16 वर्सांचे आसतना तेणी 18 पकड जाती हेतू सगळे धर्म आसले सगळी जाती आसले सगळ्या घेवन तो मुखार वचपाचे तेजे ध्येय आसले आनी त्या धर्तीचेर तो असल्या महाराजाक ज्यांनी सगळ्या खातीर काम केला सगळ्यांक एकवटाय हाडपाचे आनी जर तर महाराज तेन्ना नासले एक तो तेन्ना दैवी रूपान आयलो म्हणपाक जाता तेन्ना ज्या टायमार तो आयलो न्ही ह्या धर्तीचे सगळी सायडीन आमच्या इंडियेचे डच जावं मोगल जावं आदिलशा नाझी हे निजाम मागीर सगळे ब्रिटीश पुर्तुगाल हे सगळे राज्य करी असल्यातल्यान आसतना तेणी तेन्ना एक ल्हानसो भुरगो 16 वर्सांचे स्वराज्याची स्थापना केली आनी तेतूंतल्यान तेणी सगळे आमचे जे हिंदू धर्मा खातीर तो लढलो आनी ह्या हिंदू धर्माचेरच एक उदय भेंब्रे सारको मनीस जो लेखक म्हणटा आपल्या लेखक म्हणून हे करता तेणी ज्या प्रमाणे तो उलयला त्याचो खरो आमी सगळ्याच्या वतीन हांव तेंचो परत एकदा निशेध करता आनी तेका सांगूंक सोदता आमी हे केन्नाच सहन करचे ना आनी केन्नाच आयकून घेवचे ना। त्याच्या मुखार सांगता तो जे उलयलो तो म्हणटा की शिवाजी महाराजाचो आनी आमचो हांगाचो गोंयांतलो कांयच संबंध नासलो। हे खूब अशें हांव आतां फाटले दीस पयलीं म्हणा की आमी बूक वाचले नाय पांडुरंग पिसोलकर पण हांव राती बसून हांव पयलीं वाचलें ना पण राती बसून फूल बूक वाचलो पण तो ज्या तरेन उलयला की जेन्ना महाराज फर्स्ट 19 नोव्हेंबर 1667 तो आयलो तेणी फर्स्ट स्वारी केली तेणी बार्देसाचे तेणी स्वारी करून बार्देस जिखून घेतले। बार्देस जिखून घेतकीर थंगाचे जे बायले भुरगे आसले तेणी आपल्या आवयच्या प्रमाणे तेमकां वागयले आनी अशी ना आनी तो सांगता की तेणी बायलांचेर अत्याचार केले भुरग्यांक वयले एक सामकी खोटाड इतिहास घडोवन आपल्याच्या तोंडान तो एक लेखक म्हणपाच्या हेजो ना। पण म्हाका तो जाणटेपणान तेजी किवूय दिसता कित्याक तो जाणटो आसा तो मातसो तेजी तकली मातशी हेय जावपाक शकता कित्याक तो उलयता आसता स्लीप ऑफ पूण तो जेन्ना तो इतिहास हालीं म्हाका दिसता तो इतिहास वाचता ताका रातची न्हीद आयली आनी तो न्हिदलो आनी ताका मुखाल्ले वाचूंक तो पावलो ना अशें दिसता। ह्या धर्तीचे तो दुसरी तो सांगता की महाराजाचे आनी पुर्तुगालांचे एक समीकरण आसले पूण तशें कांयच नासलें। महाराजाचे तर तशें आसलें जाल्यार जेन्ना कोलवाळे जेलीक जे धर्मांतरण जाताले कन्वर्शन जाताले तेन्ना तेणी वचून थंगा त्या पाद्री रिक्वेस्ट केलो इन पाद्री आसले की तुमी ते कन्वर्शन थांबोवचे आमचे जे हिंदू धर्माचे कन्वर्शन करचे न्हू तरी पूण तेणी त्या कन्वर्शनाचे तेंगे आयकना तेन्ना तेमकां कित्याक मारले तेणी अशें कित्याक जावपाक शकता कित्याक हे तो कन्वर्शन करी आमचे हिंदू धर्माचे त्रास करी छळ करी हेजे खातीर ताणें मारले। मुखार सांगतना तुमकां पत्रकारांक सांगून दिसता की ही सभा आसा आमची हांव तुमकां मुद्दम सांगता की ही सभा आसा ती सगळ्या खातीर आसा सगळ्या समाजाचे हांगा लोक आसा शिवप्रेमी आसा शिवभक्त आसा तशें आमचे अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजा आमकां कोणाचोच द्वेश ना खंयच्याय समाजाचो द्वेश ना। महाराजान आमकां पयलीं साकून शिकवण दिले कडेन आसा की आमी सगळ्या बरोबर घेवन वचपाक जाय आनी त्याच दृश्टीन आमी सगळ्या बरोबर घेवन वता आनी आमी सदां हांव पसून जेन्ना प्रेसिडेंट जालो तेन्ना म्हाज्या स्पेशली भाशणां सांगता आमी सगळ्या बरोबर घेवन वचता ही आमचे महाराजान आमकां शिकवण दिल्ली। आज काल हांव प्रेसा आयकतालो की महाराजाचो हो आमचो जो उदय भेंब्रे आसा तुमकां नांव सांगना तुमकां खबर आसतलें उदय भेंब्रे आसा तो म्हणटा तो महाराजाच्या लेवलाचो। म्हाका तुमकां सांगून इतलें दिसता की तेच्या नाकटाच्या पर्यंत पसून तो पावपाचो तेजी हें ना
महाराजान जे काम केला, महाराजान जे लोकांच्या खातीर काम केला, लोकांच्या त्यांनी आपल्या स्वता खातीर कांयच केला, फक्त काम केला ते लोकां खातीर केला, प्रजे खातीर केला, हिंदुत्वा खातीर केला. अशेंय नाका की हिंदूच तेजे बरोबर आसताले, मुस्लिम आसले, तेजे आरमारीचे जे मेन असले ते मुस्लिम असले. आम्ही अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजान ह्या इतिहासीक स्थळाचेर ही जाहीर निषेध सभा अनेक धरणे दवरपाचे कारण म्हणल्यार ह्या आशिया खंडातले पयले जे परकीय सत्ते विरुद्धचे झूज जाले ते ह्याच जाग्याचेर जाले हांगा आमी उबी आसात. पयलीं आमी जर परकीयाक आडायले, आता सुरवात करता आसतना आमी काही रेझोल्युशनां घेतला ती तुमच्या मुखार दवरता. पयले रेझोल्युशन आमी खर शब्दात निषेध करतात ह्या विकृत मानसिकतेच्या उदय भेंब्रे ह्या मनशाची. हांव ताका बाप बी म्हणचोच ना, कारण ताणें म्हाजें काळीज दुखयला. ताणें म्हज्या आराध्य दैवताक असो नालायक ठरोवपाचो प्रयत्न केला, जो खुद नालायक. ताणें आमच्या आराध्य दैवताक एक शिवी दिला. ज्या मनशान म्हज्या आराध्य दैवताक हांगातल्यान बायलो पळोवन व्हेल्यो, भुरग्यांक पळोवन व्हेले अशें म्हणटवाचें धाडस केलें, ताका तुमी जर जाणटो म्हणटात जाल्यार औरंगजेबूय जाणटो आशिल्लो. ताका शिवाजी महाराजा कडेन झगडटना हें जावंक ना. सो जाणटेपणाची ताका म्हाका कीव करप काय समजना. आमी असो ठराव घेतात की आमी सगळे शिवप्रेमी, खास करून अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज, आमच्या आराध्य दैवताचो जाणें अपमान केला ताचो आमी तीव्र शब्दात निषेध करतात आणि सरकाराक विनंती करता कायद्यान जे शक्य आसा तो सगळे कायदे ह्या मनशाच्या विरुद्ध धरचे, ताका जी सजा आसा ती जावपाक जाय. हो पयलो आमचो ठराव. ज्या मनशान कल्याणच्या सुभेदाराची पुत्रवधू सून ताच्या हातीत दिली, ताणें त्याच्या सैनिकांनी, तेणें तेन्ना म्हणलें ही म्हज्या आवय सारकी, तुज्या सारकी सौंदर्यता म्हज्या आवयक आशिल्ली जाल्यार हें आमी शिकला पाठ्यपुस्तकांत, हें आमी ल्हानपणाक शिकला. आनी हो आयज सांगता की आमचो छत्रपती शिवाजी महाराज किडनॅपर धरयता. तूं नालायका, तुका इतलो अधिकार आसा आनी ते आमी सहन करतले? कदापि ना. आनी आमी जाणटो आसूं दी किंवा नेणटो आसूं दी, जो आमचो अपमान करतलो ताका आमी केन्नाच सोडचे ना. हो पयलो आमी ठराव घेतात. ऑस्कर मार्टिन्स, एकनीस कुकोरकार आणि प्रेसिडेंट ऑफ कुकोली चिफ्टन मेमोरियल ट्रस्ट strongly condemn the statement by Advocate उदय भेंब्रे आणि तेजे ताबडतोब माफी मागची दळे ना जाल्यार आमी तेका केसेस सोडचे ना. आमी कुंकळकार एक आयडेंटिटी आमकां आहा आणि जे मनीस आमची हिस्ट्रीचेर डायल्यूट करता, डिसॉर्ट करता, ट्रिवलायज करता, तेका आमी केन्नाय सोडचे ना. आणि तेकाच लागून निषेध मारपाक हे मिटिंगेक हांव हाजीर जालो. एक सांगपाचें म्हणल्यार हो उदय भेंब्रे आतां विजून सांगला, तो आमचो रिवोट केन्नाच मानना. तो म्हणटा हो रिलिजियस रिवोल्ट. 2010 राम मनोहर लोहिया सेंचुरी कमिटी काढली. त्या चीफ मिनिस्टरान पिकामर कामत आणि कीनोट स्पीकर उदय भेंब्रे म्हणून गांवांनी राम मनोहर लोहियाची सांगपाक धाडलो. बट उदय भेंब्रेन राम मनोहर लोहियाचे उलयना आसतना कुकोली रिवोल्ट नो म्हूण हे रिलिजियस पाद्री आनी लोकां मदें जाला आनी एका रिवोल्ट मोडपाचो न्हू म्हूण गांवांनी तेणें सांगलें. लास्ट मिटींग सालसेट तालुका लोया मैदानां आसली. फाल्यां मिटींग म्हळ्यार आज नागेश करमले लेट, नागेश करमले प्रेसिडेंट आसलो. तेका हांवें फोन करून सांगलें की फाल्यांचे मिटींगेक उदय भेंब्रान एक सब लोन कुकोली रिवोटाचेर काडलो, तेका थिंगा स्टेजी वयर देंवयतले आनी ते कितें आहा ते आमी आमचे हाती घेतले. हे सांगिल्ले म्हणटकीर आमी थिंगा फाटी सोडना, आमी मुखार रावले आनी तेणे एक सब लोन काडना. तेज उपरांत कितले चीफ मिनिस्टर येवन गेले. लिबरेशन आमी 30 वर्सां झगडत आसले. हो आमचो रिवोल्ट रिकग्नायज करपा जाय, कित्याक आख्या वर्ल्डाच्या हिस्टोरियनान हो बरयला
फर्स्ट रिवोल्ट इन एशिया म्हणून. आणि आम्ही गव्हर्मेंटाक डॉक्युमेंट दिले. पोर्चुगीज आयकास तसे गोवा आयकासाचे. आणि 30 वर्सां झगडून आताचे सरकार 2022 हे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान धडस घेऊन करेज घेऊन हो आमचो रिवोल्ट रिकॉग्नाइज केलो. नॅशनल वॉर मेमोरियल 15 जुलै 1580 हे सेलिब्रेट करपाक स्टेट लेवल कुकोले मार्टर डे. आणि महत्वाचे म्हळ्यार हिस्ट्री टेक्स्ट बुकां 9th स्टँडर्ड आणि 11th स्टँडर्ड हिस्ट्री बुकां पब्लिश केलो. आम्ही एकमेव चीफ मिनिस्टर आफ्टर लिबरेशन आम्ही ताका ते बरें करूं म्हणटा. आणि हे तेणें कितें केलां ते आम्ही कुंकळकार केन्नाय विसरचो ना. तशें आमचे आमदारान प्रायव्हेट मेंबर बिल काडून असेंब्ली पास जावन ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाटले चीफ मिनिस्टर येवन गेले आमचे ट्रस्टी लेट शांताराम नायकान राज्यसभा आनी पास करून हाडले. तेन्नाचो सीएमान रिकामळ कामतीन ते फाटी दवरले आनी आमचे ते करूंक दिलना. आनी ही कमिटी काण उदय बांबडा धाडून आमचो रिवोल्ट डायवर्ट आमची हिस्ट्री करपाक. आमचो रिवोल्ट आनी आमची हिस्ट्री तशेंच छत्रपती शिवाजी महाराजाची हिस्ट्री आमी केन्नाच डायल्यूट करूंक आनी तेका जाय ते भाशेन दिवपाना. तेणे माफी मारची. आनी एक इन्सिडंट भिजून सांगला. तेणे ह्या गव्हर्मेंटान कोले म्हणजे तेणे एक इंटरव्यू दिलो. ते बेस्ते केस्तांव म्हणून. केस्तांव बेस्ते गो बायला हो नेबर हेको जाता. आमी 1543 टिल 1961 लिबरेशन मेळ पासून आमी एक दीस पासून पोर्चुगीज आमी सोडना. आमी झुजले. पयले आमी हिंगा झूज केले 15 जुलै. मागीर पीस ट्रिटी करपाक पोर्चुगीज गव्हर्मेंटान आसोना फोर्टाचेर आमकां आपयले. आमी थिंगा गेले. 15 चिफ्टन मारले. एकलो सालवा जालो. आमी भिवोन ओगी रावना. आमी तांचे टॅक्स कलेक्टर आमेली मारलो. टॅक्स फर्स्ट नॉन कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट स्टार्ट 1583 आमी केलो 350 इयर्स बिफोर महात्मा गांधी. आनी आमी टॅक्स भरना म्हूण आमची जमीन व्हेली. जमीन व्हेली म्हणजे आमी 400 वर्सां झुगडे. इतली सोदायले आमच्या लोकांक. भात वयले घरा येवन तुगे वस्त आहा ते वताले तेचे आमी एक दीस पासून ओगी रावना. टील लिबरेशन आमी झुगले. हे केस्तांव न्हू हे आमी 400 इयर्स वॉर फॉट केला एगेन्स्ट पोर्चुगीज गव्हर्मेंट एंड एगेन्स्ट पोर्चुगीज मिलिटरी. आनी हे आमी केला. आमी काणाकूच ही हिस्ट्री आनी छत्रपती शिवाजी हिस्ट्री आमी तो येला म्हूण प्रज्वल सेकंडन सचिन मोडगे तेणे हांव तितूंत वचना कित्याक ते हिस्टोरियन तेमी तेका पॉयंट टू पॉयंट रिप्लाय केला. आनी तेका 1-2 येना आतां रिप्लाय करपाक. बट हेका आमी होगे रावपाना. तो जाणटो आसूं कितें आसूं कित्याक तो सदांच आमचे रिवोल्ट शिवाजीचेर तेका जाय ते बरयता.